आज आम्ही सगुण गवंडीच्या घराकडे आले. खरें म्हणजे सगुण बाब खरें म्हणजे एप्रिलान एक ताका मेजर एक्सिडंट जालो आणि तो खरें म्हणजे समाजकार्य करतालो. समाजकार्य म्हणजे पायलट आसलो. डेफिनेटली आपली उदरनिर्वाह तो करतालोच, पण लोकांकय मदतीक पावतालो. कारण पायलट म्हणजे आमच्या गांवांनी कित्याक एक शहर असलें तरी गांवांनी पावोवपाक तो खूब लोकांक मदत करतालो. आणि हे करता करता समाजकार्य नकळत ताचो एक दीस एक्सिडंट जालो. आता हे एक्सिडंटाच्या पयलीं एक सांगपाचें म्हणजे आमी मिशन फॉर लोकल हेंच्यांनी एक अशें केल्लें की सगळ्या पायलटांक पेडण्याच्या तशेंच टॅक्सीकारांक एक प्रोटेक्शनासाठी एक पॉलिसी इश्यू केलेली. ती पॉलिसी एक्चुअली बजाज अलायन्सा थ्रू केलेली आणि ती तांकां खूब फायदेशीर आसली. त्या पॉलिसीचो पयली फायदो म्हणजे कितें आसलो, एक्सिडेंटल जर कितें जालें तर 2 लाखां पर्यंत त्याचो मेडिक्लेमाचो खर्च, हॉस्पिटलाचो संपूर्ण खर्च घेतात. आणि जर तो मनीस अनेबल आसलो काम करपाक, कित्याक काम करूंक मेळना जाल्यार ताका दर म्हयन्याक मिनिमम 20,000 ताका पर मंथ मेळटा. आणि हे 20,000 ताका मॅक्झिमम अप टू 2 इयर्स पर्यंत मेळटात. ही जनरल ह्या पॉलिसीचे कंडिशन आसा. ह्या पॉलिसीन बाकीचे थोडे बेनिफिट्स आसात. खरें म्हणजे आमी ह्या आमच्या सगुण बाबाक जेन्ना पॉलिसी दिली, खरें म्हणजे ते बरें जालें आणि ताचो फायदो ह्या घराक खूब जालो. आतां कितें जालें तर पयली गोश्ट म्हणजे तो हॉस्पिटलान 1-1.5 म्हयनो एडमीट उरलो जीएमसीन रावप म्हणजे घरच्याचेर कितलो पेस प्रसंग आसतालो सांगून जाय. की ताका एक भुरगो आसा कॉलेजीची मिसेस आसा, तेचे खरें म्हणजे उदरनिर्वाह किंवा मंथली इनकम जनरेशन खंयच ना. फक्त कितें आसा तो कितें तरी हे करतालो, टॅक्सी भाडी मारतालो, ते हाडून तेचें पोट भरता. पण ह्या पॉलिसी तर्फे ताका प्रत्येक म्हयन्याक 20,000 ताका मेळत वयताले. ताका लागून तांकां खरो तरी बरो हातभार जालो. खरें म्हणजे डॉक्युमेंटेशन हे ते करून तांकां आतां तांचो जो एक रेग्युलर हे आसा पार्ट तो तांकां मेळ्ळो आसा. मेळ्ळा न्ही तुमकां? सो कितें आनी तेंचे प्रत्येक म्हयन्याक 20,000 आतां तांकां सादारण अशें करून जेन्ना तो नॉर्मल जातलो, जेन्ना तो पायलट म्हणून बसतलो तो पर्यंत ताका हे आमची बेनिफिट्स मेळटली. खरें म्हणजे ही बेनिफिट्स आमी हांकां दिवपाचें कारण कितें आसा, प्रत्येक पेडणेकार जो म्हजो पेडण्याचो गांव भाव आसा, कोण आसात, तांकां एक प्रोटेक्शन आसचें, तेंची फॅमिली बरी जावची, तेंच्यांनी कोणा कडेन हात पगळचे न्ही, हें अपेक्षेन केलें. आणि म्हाका खात्री आसा म्हज्या पेडण्याच्या सगळ्या लोकांनी हेचो बेनिफीट घेवचो, हें आमी सदां सांगता. म्हाका आतां दिसता हे आमी ही पॉलिसी केल्या नंतर 2 मनशांक आमी बेनिफिट्स दिलेले आसात. दुसरो एक मनशाक आतां एनी मोमेंट दिवपाचे आसात. सो हेचो फायदो पुरेपूर जालो. आतां हे फॅमिलीसाठी खरो कितें फायदो जालो ही स्वता तियेन सांगलेलें आसा. तुमकां पयशे बी मेळटात न्ही, मेळ्ळे न्ही तुमच्या अकाउंटाचेर बी येयले. हां, तुमकां ह्या पॉलिसीचो अर्थ कळ्ळो कितें तो? खूप फायदो जालो. हां, दिसता न्ही एटलीस्ट रोजी रोटी तरी तेजें घर तरी चलता. अशें करून हे धाडपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. सगूण बाब, तुका कितें उलयन सारकें दिसता जाल्यार उलोवं शकता तूं. की म्हाका हेल्प जालो जसो बाकीच्यांक गरिबांक अशेंच जावचो अशी देवा कडेन सदिच्छा म्हणून हेंकां सगळ्यांक येयल्यात तांकां आरोग्य आयुश्यान बरें ठेवचें. ते लॉर्ड आसा तेंची पुनाव आसा, भगवती मुळीराज सगळ्यांनी रक्ष करून ठेवपाचें. तांकां आरोग्य आयुश्याक बरें सांबाळपाचें अशी म्हाजी सदिच्छा त्या गांवांना कडेन, त्या भगवती कडेन, त्या मुळीराज कडेन. म्हजें नांव बिंदिया सगूण गवंडी. हे म्हजे मिस्टर. गेल्या एप्रिलाची 7 तारखेर तांकां एक्सिडंट जालो आनी तेजेर हाडून कोणी तरी गाडी मारली आनी तितून तो सारको हें जालो, म्हणजे सारकोच लागले ताका आनी थंयसून अनकॉन्शियस जाल्ल्या परिस्थितीन ताका लोकांनी हॉस्पिटलान व्हेलो. थंयसून ताका आमकां ट्रिटमेंट हें करून प्रायमरी हेल्थानसून आमकां बांबोळे शिफ्ट केलें. बांबोळे रातीकूच ते हें जालें आनी ICUन व्हरून घातलें तांकां. 2-3 दीस ते ICUन आसलेले. मागीर तांकां भायर हाडून वॉर्डान घातलें. वॉर्डान घालून तो एक 15 दीस सारको अनकॉन्शियस, ताका कांय कळनासलेलें. तितून करून म्हाजे सारकें तो पायलट आसल्या कारणान म्हाजें सारकें हें जालें, म्हाका त्रास जाले. आनी म्हाजो एक चलो शिकता, कॉलेजीक वयता, म्हटल्यार तो हें जाल्ल्या कारणान म्हाका कसलोच हेल्प ना आलो खंयच्या वाटेनसून. तितूनसून हे सर आमचे लोकल मिशन फॉर लोकल तेंच्यांनी म्हाका हें करून खूब हेल्प केलो आनी तेंच्यांनी म्हाका तेंच्यांनी हेल्प केल्या कारणान म्हाका हांव आतां तेंचो ट्रिटमेंट करता. तेंच्या हितून हांव ट्रिटमेंट करता.
ट्रिटमेंट करूंक शकता फुडेंय बी. म्हाका एक म्हयन्यानसून 8 दिसांनी 15 दिसांनी म्हयन्यान ताका बांबोळे वचचो पडटा. आनी आतां म्हणून तेजे खूब मेडिसीन बी हांव ते दिला तेच्या हितूनसून हांव मेडिसीन बी हें करून ताका हें करता, मेडिसीन बी दिता हाडून. आनी तेणीन हें केल्या हितून हांव खूब तेजे आभारी आसा. हांव त्या कडेन मागता की तो बेगींतल्या बेगीन तेज्या हितूनसूनूय बी बेगीन बरो जावं आनी आपले आसले तशे पायलट हें करतालो काम करना कारणान तो पायलट ते आपलें काम सुरळीत चलोवन आमचो फुडें उदरनिर्वाह जाल्यार पुरो अशें मागता.